सी दिस डबल ट्रॅकिंग इशू हो कितली वर्सां जाली चालू आहा. आमचे नवे साऊथ गोवाचे खासदार जे नवे निवडून आयल्या कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हांणी तिनूय पार्लमेंटान जे सेशन जाले हे तिनूय पार्लमेंटाच्या सेशनान हो मुद्दो उठयला. लास्ट टायम अलॉंग विथ द सरपंच आणि बाकीचे सगळे रेजिडेंट्स देर वॉज अ मिटींग वीच वॉज कॉल्ड अलॉंग विथ द RVNL वेर स्टेट गव्हर्मेंटान सांगिल्लें की वी वील सर्वे आमी करतले म्हणून. पूण आतां कळून येता की एकूच सर्वे नंबराचे सर्वे करून ते गेल्या वीच इज 18/1 आणि बाकीचे विलेजीन आजुनी सर्वे जाल्ली ना. आतां बारीक जर आमी हांगा पळयत जाल्यार फाटल्यान रेल्वे ट्रॅक दिसता आणि हो सायडीन जे आमी आतां उबे रावल्या पळय दिस इज अ विलेज रोड वीच इज रायट ऑफ वे ह्या लोकांक आपल्या घरा वचपाक. आतां मजा अशी की 2022 जेन्ना ह्या लोकांनी कलेक्टराक बरयल्लें ते कलेक्टरान एक रिप्लाय ह्या लोकांक दिल्ली आसा की एज पर ओल्ड पोर्चुगीज डॉक्युमेंट फाटलो जागो जो आसा रेल्वेचो हो रेल्वेक दिल्लो ना एक्विशन. बट सबसिक्वेंटली इन द इयर म्हणल्यार जो LRC जो जालो अंडर सेक्शन 14(1) वीच सेज दॅट जे टायटल ऑफ गव्हर्मेंट लँड्स फॉर एक्झाम्पल रोड्स किंवा रायट ऑफ वे जे आसतले हातून ताची लिगल एंटिटी पयल्या शिवाय तो जागो एक्वायर जावचो ना. दिस इज अ क्लियर कट guidelines of the LRC. आता in LRC what does it state? It states that the property provided subject to right of way and all other rights public individual legally subsiding. म्हणजे आता राईट ऑफ वे जी आम्ही आता उभे रावल्या पळय दिस इज अ राईट ऑफ वे. जर तर स्टेट गव्हर्मेंटाचो जर तर ही प्रॉपर्टी जाल्यार राईट ऑफ वे इज फॉर द लोकल गोवन्स. आता फाटल्यान जो आमी कोळसो पळयता हो अडानीचो आणि जिंदालाचो कोळसो. सो आता मुख्यमंत्र्यान सांगचे की गोंयकारा पासत तो रायट ऑफ वे प्रोटेक्ट करतलो काय अडानी आणि जिंदालाचो कोळसो व्हरपाक प्रोटेक्ट करतलो. म्हाका दिसता दिस इज अ क्लियर कट एटेम्प्ट की हे जे क्रोनी मित्र ह्या सरकाराचे आसा जिंदाल अडानी हांचो कोळसो व्हरपाक हे सरकार गोंय काबार करपाक उठला. Is using this road. It is not only the just one or two houses that are using this road. You can see the vehicles out here. These vehicles are not even from the village. I have the, if you I think so highlight, you will able to see the numbers also. I have the pictures on my mobile. You will get to know that the vehicles are not even from this village. So you can know that people outside the village also are coming and going through this road, passing through this road. And now if they are going to block this road, from where are we going to enter? It is a landlocked this. It will be a landlocked area. So how do I get out of my place? How do I get an access to my place? There is no way. राईट टू एक्सेस पळय आसा तो इज अ फंडमेंटल राईट एज पर द आर्टिकल 19 and 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आता ते राईट ऑफ एक्सेस एज पर द right to easement act or panchayat act or several high court judgments जे right to access पे आसा ते mandatory आसा. आता मे 2023 आन लँड अँड रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट प्रोमोलगेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ लँड करून नोटिसा काढलेले. आता एज पर दॅट दे आर सपोज टू डिमार्केट अ लँड अँड गिव्ह न्यू सर्वे नंबर्स फॉर दी सो कॉल्ड रेल्वे. नाव एज पर दॅट हियरिंग चलता म्हळ्यार कितें जें पळय काम पळय चलता रेल्वेचें सद्याक ती लँड पळय आहा ती इज अंडर प्रोमोलगेशन म्हण नॉट डॉक्युमेंट ना त्या लँडाचे. सो आमी लँड ओनरान ऑलरेडी लँड अँड रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान दाखयलेलें आसा की एज पर द लँड अँड एज पर द इन्स्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी दॅट दीस लँड इज इन आर पोझेशन अँड नॉट इन द पोझेशन ऑफ रेल्वे. सो जेन्ना हे प्रोसिजर हियरिंग चलता हो काम कसो स्टार्ट जाता म्हळ्यार हेजेर सिद्ध जाता की जे साऊथ वेस्टर्न रेल्वे ऑर तेंचो कॉन्ट्रॅक्टर RVNL इज एक्टिंग लायक अ स्टेट विथ इन द स्टेट. म्हळ्यार ते आमचे स्टेटीक डिपार्टमेंटाक कोणाकूच केअर करना. सो हांव मागता गोंयच्या सरकाराक की हे जे पळय रायट ऑफ वे पळय आसा जे लोकांचे
जे लँडलॉक जातले सगळे गांवचे लोक वेलसांवचे लँडलॉक जातले. आताच आमचे पार्टी प्रेसिडेंट सांगलेले आसा हो सरकार लोकांचो या दोन मनशांचो. म्हाका दिसता सरकारान एक क्लियर कोणचे म्हाका दिसता खंयच्याच स्टेटीनी अशें जायना की लोकांक काबार करता, लोकांची घर काबार करता, लोकांचे एक्सेस बंद करतात, तांकां फुगार करून मारता आनी फकत ह्या दोन मनशांक सपोर्ट करपाक सरकार मुखार वयता. सो हांव मागता सरकाराक आनी कलेक्टराक हेची दखल घेवचे आनी जाता तितले बेगीन हें काम पयलीं इलिगल बंद करचें आनी जे रायट ऑफ एक्सेस पळय ब्लॉक केलेले आहा ते ओपन करून गांवच्या लोकांक दिवचे म्हण सरकाराक मागता.